Osto Dziwo Jesu, साक्रामेंतांत राव आमकां आमच्या कोश्टां दुखांत आडकोळीं खुशालकायेन सांगात करता. हे वेळार जेचे जिवे आशिरपण आनी आसतें अणभवया. ताका मान, ताका मोहिमा, ताका वंदन एकलोच देवाचो पुतो, संवसार सोडवणदार, म्हजो सोमी, म्हजो दोनी, म्हजें सगळेंच, म्हजी पेकोवणी, म्हजी भलायकी, म्हजी सुटका, म्हजें आख्खें जिवीत तालपिकायेन मान बागोवन जेजूके वेळार नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. सगळीं बसुया. वायचो नवो दीस आमकां फावो जाला. सर्विस्पो देवान आमकां राखल्यां सांबाळल्यां.
आमकां बरी भलायकी वायट विघ्नांतली आमकां निवारल्या देवाची बरेपणां आमी घेतल्यात बाबाक पुता पवित्र आत्म्याक आमी आर्गां दिवया थोडी घडयो जेसूक पळोवन आर्गांच्याच मनान जी बेसांव आमकां मेवल्यात तसो कुडास करून आर्गां दिवया मोगळा जेजू तुका अर्गां दिता दिनवासता वखणटा तुजी स्तुती करता वायचो दिश्टी आमकां फावो केलो तुज्या पांयशी येवपाक तेच भाशेन मोगळा जेजू तुका अर्गां दिता दिनवासता फादर कामिलोचे पासत तुवें न्हू आमकां फादर फावो केलो आमचे फिगोरचे ताका तूं राख आनी सांबाळ सगळें ताजें बरेंपण आमी अनुभवपाक जेजू तुजी कृपा आनी बोल आमकां दी तेच भाशेन मागता फादर फ्रांसिसाचे प्रसाद ताकाय बरी सावत बरी भलायकीन दवर म्हूण मागता मंगळा जेजू जें पळय काम करता त्या वर्किंग इन द विनियार्ड ब्लेस देम लॉर्ड जेजस विथ द होली स्पिरीट तेच भाशेन मंगळा जेजू तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता हो म्हयनो तुवें आमकां जुन्याचो म्हयनो आमकां फावो केलो सगळें बरेंपण आमकां एक्सपिरियन्स करपाक मंगळा जेजू तुजो मोग आनी सेल्फ कंट्रोल आमच्या जिवितान आमकां आसूंक तुजे लागीं मागता मंगळा जेजू तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता मंगळा जेजू तेच भाशेन मागता मंगळा जेजू आमच्या गांवांत जायते लोक दुयेंत जाता तांचे पासत विनंती करता तांकां तूं बरी सावत बरी भलायकीन दवर म्हूण मागता मंगळा जेजू तेच भाशेन गेरांक मेसायल्यान ती बेगीनूच बंद जाल्यार पुरो म्हूण मागता सगळे लिडरांचेर मोगळा जेजू तूं पवित्र आत्मा देवय तांकां जाणवायेन भर आनी गेरां बेगीनूच बंद जाल्यार पुरो म्हूण मागता तेच भाशेन आमचे गोंयच्या शारा पासत मागता मोगळा जेजू जायती उत्सवमोडाय चालू जाल्ली आसा दर दिसाक एक एक प्रॉब्लेम आयकूंक येता मोगळा जेजू तुज्या हातीन घालता सगलो आख्खो जुन्यांचो म्हयनो तूंच आमकां राख आनी सांबाळ सगळे बेसपिडांतले आमकां पयस कर तुज्या मोगान आमकां राखण सांबाळ म्हूण मागता आनी तुका आर्गां दिता दिन वाचता वाखणटा हालेलुया जेजू हालेलुया मोच्या देवा ताचें नांव सदांच वाखाणटलो मोच्या देवाक अर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना मोच्या देवाक अर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो मोच्या देवाक अर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना दर सकाळीं उठून देव आपल्या भुरग्यांक आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या पुताच्या रोगतांतल्यान आमकां पोसता हें व्हडलें श्रेश्ठ तेणें आमकां फावो केलां हें म्हज्या उगडासाक करात दर मिसाचे पेटींत आमी जेसूक शेवल्या उपरांत हें मीस आमी जिविताच्या आदाराची जियोंक वेता
हे श्रेस्थेने पासत बाबाक तुका पवित्र आत्मेक आमी आर्गां दिवया आनी वायसो दीस आमकां जोण एकल्याक आशिर्वादाचो कुरपेचो बेसांवांचो पेकोणीचो जावं जेजूक पळयतना मागुया. देवाची बेसांवां मेजूंक जायना तितलीं देव आमचेर ओत्ता. Count your blessings. आर्गाच्या आसमानान देवाचे उपकार आमी घेतले आमच्या गोराब्यांत, आमच्या आत्मिकी जिवितांत, कासारी जिवितांत, गौर धोंद्यांत हे सगळे बरेपणा पासत आनीक पावट हें गायन गावन देवाचे उपकार बापाक तुका पवित्र आत्मेक आर्गां दिवया. मोच्या देवा ताचे नाम सदांच वाखाणचें. मोच्या देवाक आर्गां दितलो. ताची देवी केन्नाच विसरचो ना. मोच्या देवाक आर्गां दितलो. ताचें नाम सदांच वाखाणचें. मोच्या देवाक आर्गां दितलो. ताची देवी केन्नाच विसरचो ना. जेजूक पळयत रावया वेळार. Look at him and be radiant. थोड्यो घडयो जेजूक पळोवन ओकेपणान आमी सारके ना. ह्या वेळार आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालुया. हांगासर वावुरतले यात्रेक आमी फादर फ्रांसीस
ते तेण्या पासत बाबा तुका दिनवास तुकार दिता म्हजें याज्ञिकी जिवीत तुज्या हातांत हांव घालता तुज्या फुड्यांत आमी वारता पालोटी वादसा आमच्या पिरगोचेंत तांचें जिवीत तुका वारता तांचें मुनियारपण हांगा क्रॉसेस सिस्टर्स आसात तांचे मागण्याचें त्यागीक जिवीत ओगेपणान जिवीत तुका वारता जेसू क्रिस्टियन ब्रदर्स आहात आमचे पिरगोचे रिजिना मंदी ब्रदर्स तांचो वावर तुज्या हातांत घालता जेसू याकी फिरगोस तुज्या हातांत जेजू वारता हांगा जियेतलें ल्हान सुपुल्लें बाळ भुरगें जीं बाळां आवयच्या कुसऱ्यान आहात तांकां जे तुज्या हातांत घालता नवें शिक्षण एक वरोस सुरू जावचें आहा ह्या भुरग्यांचें शिकप नवें गोळ एक वरोस आमी सुरू केलां ह्या पिरगोयच्यो वेगवेगळ्यो संस्था जे बारी वावुरतात जे राज परगटूंक चिखलेची पवित्र सभा ताच्या गुणा वरवीं उदीक कुणीस जावंक तें सगल्यांच्या तेण्या पासत तुका दिनवास जावं ह्या पिरगोचेंत वावुरतलीं सगलीं भाव भयणां तांच्या गुणा वरवीं तुजी कुदाड कोड पवित्र सभा उदीक मजबूत जावं हें नवें कोण एक वरोस आमी सुरू करता हांव तें एकामेकाच्या सांगाता ही वाट आमी चलूं भावार्थान मोगान एकचारान आमचो आस्करी लागून फ्रांसीस शावेर ताची मजत आमकां ह्या वर्सां मेळूं ह्या गांवांत जायतीं बाबरां पिडीत आहात घरांनी हॉस्पिटलां कडेन कोस आसतात तांचे कोस दूख पिडा तुका वारता लग्नाच्या संस्कारांत एक जालीं भाव भयणां तांचें लग्नी जिवीत तांच्या काजारी पोस्ट तुका वारता जायते गोरे भुरगे वाड नासतना आहात ताकाय दोनया तुज्या हातांत हांव घालता आमची तोडणाटी घोडी शिकल्यांत फावो ती नोकरी सोदतात तांकांय तुज्या हातांत हांव घालता वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आमचे घोरा बी आहात कोणाच्या कारण बेपतिकाय आहात कोणाक रीण आहा वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आहात तांकांय तुज्या हातांत उबारता जेसू ह्या गांवाचो कोश्टी म्हज्या बाबरांचो वावर धंदो तुज्या पांया कडेन हाडटा जेसू आमची कितलींशीं भाव भयणां ह्या वेळार भायर आहात वावरा खातीर घालपाक येवपाक कोडीक आमचे भाव आसात वेगवेगळ्या सुवातांचेर ते वावुरतात तांचो वावर तांचे कोस्ट तांचे हुस्के कोंती तुज्या हातांत घालता जेसू ह्या दिसा आयज कोणाची बर्थडे कोणाची वेडिंग एनिवर्सरी आयज कोण लोक संस्कार समारंभचे आहात कोणाचें ऑपरेशन आहा कोणाचो मेडिकल टेस्ट आहा कोणाची जॉब इंटरव्यू जावची आहा कोण ह्या दिसा पॉयंट करचें आहा प्रवास करचें आहा वेगवेगळ्या सौते वेचीं आहा तांचें जिवीत दुनिया तुज्या हातांत घालता आमचे पवित्र सभेचो एक गोराबो एक समुदाय एक भाव भयण हांगा जी येतात तीं तांकां सगल्यांक तुज्या हातांत उबारता
वारचो दीस आमकां जोड एकल्याक पेकोणीचो जावचो, आशिर्वाद जावचो, सुरक्षीतपणां जावचो, एकामेकाक आदार करपाचो जावचो, एकामेक कोश्टां दुखांत आमी वांटो घेवचो. हो दीस आमकां सगल्यांक आशिर्वाद जावं मोगेपणान जेजू लागीं मागुया. ह्या वर्सा दुनिया पावतो पावस संपता. आमच्या शेता भाटान जायती पीक आमकां दी. कोश्टी वावर आमचो दुनिया तुज्या हातान घालता. आमच्यो न्हंयो, आमच्यो दोर्या, जायती पिकावळ जावं, नुस्तें मासली तुज्या भुरग्यांच्या उदार पासनाक पावसाक मागुया. दोनी आमच्या चिखलेच्या गांवांत जायतीं आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठ्या जिविताक आमकां आपोवणी फावो कर. पीक तर खूब उबाळ्ळी थोडे पिकाची दुनिया लागीं आपली लुणी मोडणीक वाट धाडून मागात. एक एक भुरगीं एक एक तरणाटीं हांगाची येतात तीं सोगलीं तुज्या उल्याक जाप दिवन आपयता तेन्ना तुज्या वावरा खातीर आवय बापायनी फुडें सरोंक आपल्या भुरग्यांक भविश्य विशया दान करपाक आपल्या भुरग्यांक भेटोवंक तांकांय उदार काडीची मोल दी. आयच्या पयल्या वाचपांत दुसरो तिमोथी पयलीची पयला वेसूर 7वी ओळ. बागेन पावलो तिमोथाक उडास करून म्हणटा, हो पवित्र आत्मा आमकां दिला पळय तो पिजुरायेचो आत्मा न्हय, काजदारपणाचो आत्मा. आमकां दोगांय यात्निकाक हो पवित्र सुवेचो वावर करून तुज्या आत्म्याची पूर्णपणी देणी आनी फोंडां फावो कर. चिखलेच्या गांवांत आमची भावनां आहात एक एक गोराब्याक तुज्या आत्म्यान चलय. आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक सगल्यांक आमकां जेजू तुजो आत्मो दी. हे आत्म्या बापाच्या
pensa victoria. I atmia जिस आशीर्वाद पे सुगंधी मिंगालूया R35 आम्ही गायतल्या. संस्कारा कित्या पोरण्या सस्की नमन गोता प्रार्थनेया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां ज्या कुश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी वरवीं तामनासांचो सवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जोश येता राजभोग चलयताय सासनांच्या सासना. Soledad,
मोगाचे उर्मेश पोरा फोडचो वयता आशीर्वाद सगळेच मोगाचे बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. बाबा बुडीनो आमी एकीकृत भाशेन आयज आमचे भयणी शार्लेट गॉमिस हिचो उगडास करूंक हांगासर एकठांय जाल्या. एक वरस व्हरता देवान तिका आमचे मुरली आपोवन बेली. आपले काकुतीन दोयाळायेन आनी मोगान ती आजून चोरगींच्या सुखांत पावूंक ना जाल्यार ह्या मिसाचे बेटे उद्देशी देवान तिका चोरगीचें सूख फावो करूंक आमी कोतकोत्यान ह्या मिसान मागुया. तिचे पासत मागतना आमी हें चोरगीचें सूख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून बरेपणाचें जिवीत जियोवन एका दिसाक हे आमचे भयणी बाराबर चोरगीचें राज भोगूंक पावूंक आमच्या जोणेक एकल्या पासत मागुया. आमची भेट देवाक मानता तुतली जावंक दूख धरून भोगतणे मागुया. सगलीं बाराबर म्हणुया. सोर पुर्विदर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो जगण्याव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उतारून वायटां दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोगोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मुरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी गुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा रोग साक्षांचें रगत तुवें क्रिस्ती बाबार्थ्यांचें बी केलें. भाग्योन चार्ल्स आनी ताच्या सांगातांच्या रोगतान भिजयल्लें तुजे पवित्र सोबेचें शेत फळाबरीत जावं आनी सदांकाल उडोवन पीक दिवं. शार्लट आमची भयण तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं
एक वरोस आदीं उतरून गेली. आपणें सदां आशिल्लें पातकांचें बोगसोणें मेळून तुका खरेंच वळखूंक आनी रूप रूप बगून सासणांक ती बागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमीन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवें आसा आनी आमकां बासायलां तें जिवीत परगटूंक देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या अपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबनासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोल ओतोसपणान हांवूय ताची सेवा करतां. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर, गोटायेचो, मोगाचो आनी आप दमावण्याचो. म्हणटोच आमच्या सुम्येचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लोजचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमान खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शांती पावचे खातीर आनी आपले कृपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यांत. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवें काला आदीं आमकां दवरलेली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरपण फांकोशीं केलीं. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगटणार धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कोश्ट भोगतां, तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना. कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास दवरला तें हांव जाणो आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो थेवो तो दीस ह्या पर्यान सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. सगळीं म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. सर्ग तुजें तिकान तुंय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोठ लायलेले आसतात, जशे चाकोरणीचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हाताचेर गोठ दवरलेले आसात, तशीच आमची नदर. सर्वेस्परा आमच्या देवान
आमची काकलूत कोरिसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब: म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान. उद्गार: सोमी म्हणटा पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण मुजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. सादुकी पोक्षाचे मनीस पुनर्जिवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें, आपल्या भावाक संसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जावन संसोत नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो. ताकाय संसोत ना जाली. आनी तसोच तिसरो. त्या जिन्सी 7 जाण ताचे लागीं लग्न जालें, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगळ्यांहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जिवनपणांत सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून परतीपाडून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळोय देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलेल्यांतलीं नव्यान जिवन जातच दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात, बगोर सर्गीच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेलेल्यांच्या पुनर्जिवनपणा संबंदी पळोवया. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइसेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय, बगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. बाबा बुडीनो, मरना वरवीं आमचें जिवीत सोरोना, तें बदलता. आमी मरता तेन्ना आमचें संवसारांतलें पयन सोंपता आनी सासणाचें सर्गीचें पयन सुरू जाता. आमी आयकलां ते भाशेन निमाणी वड. मेल्ल्यांचो देव न्हय तो, जिव्यांचो देव. पावतीजमांत आमी जेजू बाराबर मरता आनी ताचे पुनर्जिवनपणांत मरणा उदेशी आमी भागीदार जाता. हें सगळें आमच्या जिवितान घडटलें जाल्यार
आमी जेजू बाराबर मरता म्हणटा तेन्ना ताच्या कश्टांनी आमी वांटो घेवंक जाय. आमच्या जिवितांत आमकां जाय तें सोंसचें पडटा. आमी जायते फावटी सोंसचे बोदलेक देवाचेर शीण करता. जायते फावटी देवाक आमी अपमान पासून करता. पूण तेंच आमी तर सोंसलें जायत जेजूच्या कश्टांनी वांटो घेता देखून आमी सर्गीच्या सुखाचे भागीदार जावंक पावता. आयज आमचे भयणीचो आमी उगडास करता. ती मरून गेली. तिका स्वर्गार वचपाची आशा आसली. हें सर्गीचें सूख देवान तिका आजून दिवंक ना जाल्यार कांय कारणांक लागून आमी असोक्त म्हणटोच जायत्यो चुकी आदार जावं आनी जायते फावटी हें चुकीचें आमचें फारीकपण जायना देखूनच तांकां आमच्या मागण्यांची गरज. जे भाशेन आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेवन हे आमचे भयणी पासत मागता. एका मनाची एका काळजाची पावाडदान एक जावन हे आमचे मागणें देवाक मानोवंक आनी ती आशेताली तें सर्गीचें सूख देवान तिका फावो करूंक ह्या मिसाची भेटे उदेशी आमी मागुया. सर्गीची वाट जेजूची वाट ती. जेजूच्या पावलांनी आमी चलत तर आमी स्वर्गार पावतल्या. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा जेजू बरें करीत गेलो म्हणून आनी निमण्या जोड्डेच्या वाचपांनी आमकां अशेंच मेळटा जीं कोण बरें केलां तीं स्वर्गार वेतेलींत आनी जाणीं वायट केलां ती सासणाची कास्त भोगतेलींत. म्हणटच बऱ्या जिविताचीच वाट सर्गीची वाट. ही आमची भयण बरें करूंक वावुरली. आमी जिवी आसा. आमकां देवान सोयेक दिला. घडटा तितलें आमी बरें करून ही सर्गेच्या सुखाचें आमी पयन करूंक आनी जितलें आमी बरें करतल्या तितली आमी सर्गीचें सूख भोगूंक फुडें वेतल्या. सर्गीचे दायची आमी जातल्या. तर असलें जिवीत आमी जियोंक ह्या मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया आनी हे भाशेन एका दिसाक हे भयणी बाराबर सासणाचें सूख भोगूंक आमी पावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागुया. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. Amka dusha
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नावाचे पवित्र विचार करपाक सर्वेस्पर मानून घेवं. आमेन. सर्वेस्परा शालेर तुज्या अंतरलेल्या सेविकेक पासत तुका आमी भेटयता तो येवन दया करून मानून घे. ह्या सर्गीच्या उपायान वरवीं तिका निर्मळ कर. अशें तुजे मोहिमेंत ती सदां जियेवं आनी बागी जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर्ब काडी आनी सोर्बताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दरबार तुजी मोहिमा वाखाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उलासतात. तांचे बराबर आमचेय ताळे मेळोवन सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. स्वर्गादी संसार सर्वेस्पराचे नावे येता सोपकागी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोबा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीं दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर भोंवची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोठ. संवसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सा आनी प्रवचवकपणा वरवीं आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रित्मेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेऱ्यान सिमियांव आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. काल्हेर तुजे सेवेचो उगडास कर. ह्या संवसारांत तुजेशी तुवें तिका आपोवन हाडली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली, तशीच ताच्या पुनर्जिवंतपणाची वांटेली जावं. तशें पुनर्जिवंतपणाच्या बरवांशान उतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जो काकुतीन अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत करून मागता. अशें भाग्यवंत तांकां मारी देवाचे मागीर संगाती भाग्यवंत झुजायचो पोती भाग्यवंत दोत्ता भाग्यवंत जेवाज सर कळे तुका मानवल्यान ते सगळे सांतां भक्तां बरोबर सासतां जिवीत आमकां वांटो दिता सांगाता. ताका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देबा सोर पुर्वेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून शिकयलोलें ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरात आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवंशान ओतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तू संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Somia Jesu, ye, आमच्या काळजात राबोके. सोमिया जेसू, ये, आमच्या काळजात राबोके. पापा कोरसून देखून आमचे सारको मनीस जालोय. सासणां तुझे येवजण जाले. आमचे मोने बिरागोचे पापा कोरसून देखून आयलोय. आमचे सारको मनीस जालोय. सासणां तुझे येवजण जाले. आमचे मोने बिरागोचे सोमिया जेसू, ये, आमच्या काळजात राबोके. सोमिया जेसू, ये, आमच्या काळजात राबोके. मनशा सोयबान खातो जालोय. तक्रार रूपांदेशी पडलोय. आमची म्हाका काडून काय. शांती तुजी आमकां वाडटाय. मनशा सोयबान खातो जालोय. तक्रार रूपांदेशी पडलोय. आमची म्हाका काडून काय. शांती तुजी आमकां वाडटाय. सोमिया जेसू, ये, आमच्या काळजात राबोके. सोमिया जेसू, ये, आमच्या काळजात राबोके. T25 क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कोडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान परगळाचें. पवित्र कश्टान म्हाका घट करात. तूं बऱ्या चितान म्हाका आय. तुज्या काळांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुश्मनाक तूं म्हाका पाटय. मरणाच्या बेळार तूं म्हाका पळय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फर्माय. भोगता सांगपी तुका पाकांची. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, गोटाईच्या आनी जिविताच्या काळान नवीन जाल्ली आमी तुजे लागीं मागता. शालड आमचे भयणीक
ह्या जेवणाच्या बोडान सगल्या पातकांतली नितोड कर आनी सर्गीच्या परिवारांत वांटो घेवंक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं म्हाका मिस करूंक दिलें देखून पादिगाराक आनी फादर फ्रांसिस्काक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशीच म्हजी बुजवण शालेटाचे फामिलीक देवान तुमकां कृपा दिवची. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सासोत आदाराची माये थोडे म्हाका भाग्या पातक्या तुजे पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका दवरता सगळो म्हजो विस्वास एका कुडीचे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पातळलेली आसऱ्या आनी बरवाश्या पातक्यांच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाम आसा मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुज्यात म्हाका एका दुर्बोड पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुजो सासणाचो चाकूर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता हिरो देखून म्हाका ताचे काकुटी घेवन हो विस्वास तुजे काय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सालोसामाची खोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव सांगता म्हजो हांव जैत व्हरतलें हांव सणांत म्हाका म्हजो दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे फाटीवन पूण येता पातकाच्या कान्यान तुजो आगोर मागोन जायत म्हूण आनी बारीक म्हजो वोदोर वोतोता उगता जन्मांता तुजे काय. आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो ओदीक करूंक आनी कोंबाड्याच्या चौक्याच्या सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासू निर्मिनाका म्हजे देवाक आमीन. सासोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासोत विनंती नॉमान मारी कृपेन बरे सर्वेस्पोर जे कांय आसा ऑस्ट्रेलिया मध्ये सुद्दां आनी सोपूचे भाग्यवती मारी देवाची माई आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. सासो आदाराची माये तुज्या भुरग्या पासोत विनंती कर नॉमान मारी कृपेन बरे सर्वेस्पोर जे कांय आसा ऑस्ट्रेलिया मध्ये आनी सोपूचे भाग्यवती मारी देवाची माई आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. सासोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासोत विनंती कर नॉमान मारी कृपेन बरे सर्वेस्पोर जे कांय आसा ऑस्ट्रेलिया मध्ये आनी सोपूचे भाग्यवती मारी देवाची माई आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवती मारी आदादी अदृश्टाक सांपडल्या मोजत रस्तो कर्जाच्या माग खोर्जे पासून चार शरातीन देवाच्या मुळ्याची विरोध कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या ऑस्ट्रेलिया पासून फावो तुजो आदार सगळ्या जे मागता तुजो सासणाचो आदाशिरो तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिना वर्सां आनी तुकी खोतीनी येसुमे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारेक आमची माय करूं सदां तयार आमकां आदार दिवंक जेव जेवपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता जे लागीं आमकां फावो जावन माय पणाचो आला शिरो
बगूंक हांव सदां काळ फोड तुजे सवळींचो तुजो जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक पिड्या वता पासत आमी मागुया. आमचो आदार सुम्याच्या नांवार ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचला सुम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदोन तुजेशी पाव सुम्या आसूं तुमचे सवें आनी तुमच्या आत्म्या सोय. प्रार्थना हांव तुका सुम्या देवा हेजे चाकरांक फाव कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभव आदारान बागून सदांच आमकां मरेच्या ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोंतिल्ली आमी भोगूंक पावंक सासनान दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुमेज क्रिस्त तुमच्या मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमच्या मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी आतां राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक सासत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुद्दां देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचें देव सदां काल तोगूं. शेवटाक आमी गायन घेवया T60 पेज नंबर 229 T60. Zorpa, Ukarabo,